Jesu sacramentant रावता. आमकां रावता कित्याक जेजून म्हणलां जीं बारान चिपल्यात ती म्हजे शियांत आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. हांव तुमकां विसो दितलों. इतलो आमचो भार आमचे तकलेचेर आमच्या भुजांचेर आहा. तूं एकलोच आमकां सांगता म्हजे शियांत आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जून तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव ल्हान काळजाचो. जेजू, आमकां तुजी गरज आसा. आमकां तुजो सांगात जाय. तूं नासतना आमच्यान कांयच करूंक जायना. जशें एक खांदो झाडाक रिगून रावले बगर तो खांदो जिवंक जायना, तो सुकता. हे भाशेन आमी तुका रिगून रावले शिवाय आमच्यानूय कांयच करूंक जायना. आमी सुकता. पूण आमकां जेन्ना आमी तुका तुजो सांगात घेता तेन्ना आमचे जिवाक धीर येता, घोटाय येता, भोड येता. जियेता तो हांव न्हय पूण देव म्हजे सवें जियेता. घेवन पावलुचीं उतरां भारताचे तेरेजान आपणाची केली. आमी हीं उतरां आमची करपाक. जियेता तो हांव न्हय पूण तूं म्हजे सवें जियेता. जेजूक जाय आमी ताच्या एकवटांत रावलीं. जेजूकूच आमची चिटकून रावल्यार आमी जायतीं फळां दितल्या. आमचें जिवीत सुफोड जातलें. इल्लोसो वेळ उगीच रावन जेजूक लागीं उलोवया. ताच्या एकवटान आमकां सांबाळ म्हूण जेजूक सांगया.
वेळची वर्तमान जुवांचा 20:15 अशें म्हणटा, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सगळें फळां दिना तो दोरीक पांटो, तो कातून उडयता, आनी फळां दिता तो दोरीक पांटो अदीक फळां दिवच्याक तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. पांटो दाखविलीक लागून रावले शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायना. तशें तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाय सगळें हांव रावतां तो सदां फळां दिता. कित्याक म्हजे वेळेर तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां घडटलें. तुमी तुका फळां दिवची आनी म्हजे सीस तुमी जावचे. हीच म्हज्या बापाची मोहिमा. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाची आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत आसा. तशें तुमी म्हजी आज्ञा सांबाळशात जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचें उतोरें. गीत म्हणटलें आमी D15. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे जमनी जशें उज्या दिव्या योद्राक चलूंक बरोबेचे. उज्या दिव्या बिजलेचे योद्राक चलूंक बरोबेचे. तुजे बोगोन म्हाका जिवीत नाबोड जेजू आनी पदवी. तुजे बोगोन म्हाका जिवीत नाबोड जेजू आनी पदवी.
Jesu punakan della ponte della vine katololo rukakando bigololo kurisando katololo rukakando bigololo kurisando तुझे बघो मागण्याची नाव जेजू आणि पदवी तुझे बघो मागण्याची नाव जेजू आणि पदवी Jesu maka tuza nasar oronatlo swadik mana Deu porceto ujakabo Izraelace korpaudo Deu porceto ujakabo Izraelace korpaudo तुझे बघो मागण्याची नाव जेजू आणि पदवी तुझे बघो मागण्याची नाव जेजू आणि पदवी एक दाकांचो मळो लावंक दुयेंत जायते त्रास काडचे पडटात. ते मळे दोंगरी सुवातेर लायतात, देखून जमीन खणची पडटा. कांटे खुंटे काडचे पडटात. फातर गुंडे विंचचे पडटात. एक पावट दाखवी लायतोच आडो घालूंक जाय, कोळूंक जाय, शेपूंक जाय. एका झाडाक जायते कांदे आसतात. एके दाखवेलीक जायते फांटे आसतात. एका फांट्याक एखाद्याक खोडां जातलीं जाल्यार ते फांटे झाडाक चिटकून आसपाची गरज. जे वेळार एक फांटो मोडून पडटा तेच वेळार तो आनीक खोडां दिना. तेच भाशेन एके दाखवाली खोडां जातलीं जाल्यार ते कशे भाशेन पालोवंक जायना, ताका भेणूंक गरज. आमी देवाचो मळो आपल्या मोगान देवान मळो लायला. देवाक जाय आपल्या मळ्यांत जायत फळां जाल्लीं. पूण आमी फळां दितले जाल्यार आमी जेजूक चिटकून रावपाची गरज. ताका एकवटून आसपाची गरज. खरें म्हणल्यार देवाच्या मळ्यांत जेजू ही खरी दाखवेल आनी जेजू झाड
आमी फांटे आमी फळां दिना तसले फांटे जाल्यार सर्गीचो बाप आमकां कातरून उडयतलो. आनी फळां दिता जाल्यार आमकां तो घोडेक बांदतलो बेंटलो पूण कातरून उडोवचो ना. जितले आमी जेच्या कोटान जियेता तितले आमी अदीक बरीं फळां दितल्या. जेजू विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना, कसलेंच फळ दिवंक जायना. जेजू दाखवेल आमी ताचे फांटे. जेजू झाड आमी ताचे खांदे. जेजू दाखवेल हांव ताचो फांटो. जेजू विरेत म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जेजूची म्हाका गरज. जेजू विरेत हांव एक कातरलेलो सांदो. जेजू विरेत हांव कारसाण नासलें मीठ, तेल नासली पुंटी. जेजू दाखवेल हांव फांटो. गीत म्हणटले आमी D14. जेजू दाखवेल आमी फांटे. ताच्या जिवान आमी जिली. जेजू दाखवेल आमी फांटे. ताच्या जिवान आमी जिली. दाखवेल आयल्या मोच्या बापान. ती सांबाळटा माये मोगान. ओदीक फोल
ताच्या जीवनामी जीवी जेसू दाखवे आम्ही फाटे ताच्या जीवनामी जीवी आवती दाखवे तुम्ही फाटे मोजे सोबे रिगून रावचे वेली नारिगलो फाटे निर्फोल जागले सुकून वेतले जेसू दाखवे आम्ही फाटे ताच्या जीवनामी जीवी जेसू दाखवे आम्ही फाटे ताच्या जीवनामी जीवी रिगून रावा मोजे सोबे हावय राखला तुझे सोबे कोतोरशे जीवित तुमचे सुबा पोळी सोडून घातले जेसू दाखवे आम्ही फाटे ताच्या जीवनामी जीवी जेसू दाखवे आम्ही फाटे ताच्या जीवनामी जीवी ओ जेविरे जीवी तुमचे सारखेच निर्भर सारखेच इते मोजे सोबे आखे जिणे बरोन येतले मोजे जातले जेसू दाखवे आम्ही फाटे ताच्या जीवनामी जीवी जेसू दाखवे आम्ही फाटे ताच्या जीवनामी जीवी इश्ती बापा देवची मोहिमा नोय किती कोटी कामा नोय मन फाकी बोली नावा बोगोर जिणे सुबा फोडा जेसू दाखवे आम्ही फाटे ताच्या जीवनामी जीवी जेसू दाखवे आम्ही फाटे ताच्या जीवनामी जीवी कोणाक उलोवन दिसता जाल्यार उलोवचें
आमी मागणी करुया. आमचो जबाब जावन जेजूच्या एकवटान केल्ली मागणी आयकून घे बापा म्हणुया. जेजूच्या एकवटान केल्ली मागणी आयकून घे बापा. बापा, आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांक जेजूच्या एकवटान सांबाळ. तांणी जायतीं फळां दिवच्याक ते आपूण पयले दाखयलीक चिटकून रावशें कोर. जबाब जेजूच्या एकवटान केल्ली मागणी आयकून घे बापा. बापा, जेजू बरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना. समाजाच्या प्रश्ना खातीर झुजतना हें सोत आमच्या मनांत रिगोय आनी समाजाच्या हुस्क्यां बराबर आमी पयलीं जेजू चिटकून रावपाचो हुस्को आमच्या काळजांनी घाल. जबाब जेजूच्या एकवटान केल्ली मागणी आयकून घे बापा. बापा, जेचे उतर आमच्या गोराब्यांनी विभागांनी राज चलोवंक हेच उतराच्या आदारान आमी तुका जाय तसलीं फळां दिवंक पावूं. जबाब जेजूच्या एकवटान केल्ली मागणी आयकून घे बापा. बापा, फळां दिता तो दर एक फांटो अदीक फळां दिवच्याक तूं बेंटाय. खोश दुखी कोंती सुचलेल्या आमच्या भाव भयणीच्या काळजांनी उतरां रिगोय आनी आपल्या कश्टांनी लेगून तूं तांचो मोग करताय. आनी जेच्या एकवटान ताणें आपले खोश सोंसल्याक तांच्यान अदीक बरीं फळां दिवंक जातात म्हूण तांकां पळय. जबाब जेजूच्या एकवटान केल्ली मागणी आयकून घे बापा. मागणें करून दिसता जाल्यार मागणें करचें. Today we remember a saint who found greatness in the little things. Saint Therese of Child Jesus. She did not perform miracles or preach to crowds. She simply loved. Her little way teaches us that holiness is within reach, not through heroic acts, but through simple actions of kindness, patience, and trust in God. Dear Lord, teach me to love simply and trust deeply, similar to Saint Therese of Child Jesus. Help me to find you in the small things and through small actions every day. Amen. सगळीच्या बापा, म्हज्या वेळार तुका दिलवासतां आनी आर्गां दिता. हो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर व्हड्या रुपान तूं हे वेदिचेर आसाय बापा. तूं आमची काळजां म्हणा ज्वाळाय जेजू. काळजां म्हणाक आमकां शांती दी जेजू. हो वेळ आमी तुज्या फुड्यान सारून तुका भोगूंक तुका चिटकोन रावूंक तूं आमकां आपयताय. तूं दाखवेल आमी तुजे फांटे. तूं मस्तक आमी तुजे सांदे. तुका चिटकोन रावल्या शिवाय आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. सगळें तुजेसून येता बापा. हांव सोत मानता बापा मोगळा जेजू. ह्या वेळार जेजू तुज्या आसऱ्या खाल तूं आमकां दवरताय जेजू. तूं आमकां 2 दिसा तूं राखताय सांबाळटाय. उठ्ठना चलतना भोंवतना जेजू तूं आमच्या सांगाताक राव जेजू. आनी सगळें आमचें जिवीत
तुज्या हातीन घालता बापा. हो आनी एक म्हयनो तुवें आमकां फावो केलाय. सप्टेंबराचो म्हयनो सोंपलो आनी ऑक्टोबराचो म्हयनो सुरू जालो. 2 दिसां आमकां तूं राख आनी सांबाळ सेजू. तुज्या आसऱ्याकार तूं आमकां दवर सेजू. आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या हातीन घालून तुका चिटकोन रावून तूं आमकां आपयताय सेजू. मोगाळ जेजू, कितलो तूं मोगाळ दयाळ आमचे सवेर जेजू. सगळें आमच्या जिविता खातीर हांव तुका दिनवासता. तेच भाशेन मागता बापा मोगळा जेजू, आमचो रामाकांत काणकोणकार तो जायत्या ओडवळटा जेजू हॉस्पिटलान. तुजो पिकोणीचो हात ताका लाय जेजू आनी ताका पिकोवणी फावो कर. आनी जायते आमचे एक्टिविस्ट आसात तेवूय जायते वावुरतात आमचे गोंयचे पासत. ताका तूं राख, ताका सांबाळ, तूं ताच्या सांगाताक राव बापा मोगळा जेजू. सगळे आमचे गोंयांत निसणटोन कोत्तेल्यांक तुज्या हातीन घालता बापा मोगळा जेजू. तांचें मन, तांचें काळीज उजवाडाय. आमची गोंयची उदरगत बरे भाशेन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वखाणणी तुका जेजू, अनोद आनी मान तुका, पदवी तुका मोगाच्या जेजू. थँक यू जेजूस, थँक यू जेजूस, प्रेज जेजूस, आय लव यू जेजूस. हॉस्पिटलांकारांनी आजिलांनी बापरेनी म्हणटात एक कश्टाताय तेतून तांकां आपलाय आनी बरो करून मागता. आमी प्रपंचाचेर वखद आनी तांकां बरी पेटोणी करून मागता जेजू. तशेंच मागता दुनियेन जेजू पदरी पासत, मागणी पासत, काम सायबा पासत, सायबा पासत सगळ्यांक आमकां रात आनी सांबाळ मागता जेजू. आर्गां तुका जेजू, महिमान तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू, अनोद आनी मान तुका जेजू. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माथ्योवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू शिवोन शिसांनी विचारलें, स्वर्गराज्यांत सगळ्यांत व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुडें ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ले बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां उरी जाल्या शिवाय स्वर्गराज्यांत तुमी भितर सरचे नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच हे भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यांत सगळ्यांत व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका आसा. मोगाडा जेजू आयज आमी बाळकाचे तेरेजाची परब करता. आपणाच्या कोवेंतान 4 उणती भितर तें आसलें. पिळा ताका जाली, टीबीची पिळा ताका जाली. तेन्ना हे पिळा कोकोद नासलें. पिळा जाल्लो मनीस कोश्टवतालो. जायते जिवाक ताचे कोश पडटाले, जिवाक त्रास जाताले. पूण आपणाचे हे कोश त्रास फुकट वचूंक दिना. हे हांव भेटयतली पातक्यां पासत यवतमे साल्वार जावपाक आनी मिशनरां पासत ताणें मिसां पावर करपाक ताका बळ मेळचे खातीर, निराशी जायना खातीर. जेजून एक मनशा खातीर आपणाचें रगत वारयलें कुर्सार. निमणो तेंबो पासून ताचो काबार जालो. उदक आनी रगत भायर सरलें. जो शोधपोती ताची फकाणां करतालो तोय कोवीड जालो. जेन्ना पालो तेपलो ताणें तेची कडवडाक, तेन्ना निमणो तेंबो उरलो तो भायर सरलो. ताचे दोळे उगडले आनी ताणें म्हणलें, खरेंच हो देवाचो पूत आसलो. हांवें कितली ताची फकाणां केली पूण तो खरोच देवाचो पूत आसलो. हें बदलप ताचे सवय जालें. तर आमचें आगोड जिवीत खूश त्रास आमचे जिता दिसा दिसपटे आमी भेटोया. पातक्यां पासत ताचे ओतमे साल्वार जावपाक, मिशनरां पासत ताणीं मिसांनी गोठाय घेवन काम करपाक. धाकटुल्या भुरग्या जाल्या भाशेन जाल्या शिवाय स्वर्गराज्यांत भितर सरूंक जायना. धाकटें भुरगें कितें करता? आपणाचेर पातयना. आपणाच्या आवय बापाचेर पातयता. कितेंय जालें जाल्यार म्हजे आवय बापूय आहा, म्हजे सांगातात या, म्हाका आदार दिवपाक दिया, म्हाका राखूंक दिया. म्हजे आवय बापूय आसतना म्हाका कांयच वायट जावचें ना. हांव सेफ उरतलें.
असलेंच मन देव आमचे सगळे मागता. जो देव आसा पासून म्हाका कांयच जावचें ना. हांव म्हाकाच त्याच्या हातांत सोडटलें. देव जावन आसा म्हजें बळ. देव म्हाका राखतलो आनी सांबाळटलो. देव म्हजो विस्वास. सगल्यांनी सांडल्यार पासून देव म्हाका सांडचो ना. कोणाक मागणें करची हुशार जाल्यार मागणें करचें. गीत म्हणटलें हांव R29. निरपराधी काळिस्ताचे कास्तानिंदू पावलासलोले अपराध आमचे इस्पाबायले आनिस्ताका गावे केले सैनिकाचो बारीक बालो दारुणायेन काळजांत रिगलो. आमी स्पातका अपराधाचो बालो पाजून काळजांत रोबलो. काळीज वाटले कळवळांतली इगोस्पोती जल्माक आयली. सोडवणेचो आर्पेटेचो सगळ्यांत उगो होदार मोठो तांबो नासता कुरपा बावली. 7 गुणाची न्हंयकार जातली. कुरपे नदीन मेळे ओतमे मेंढऱ्या रोगतान नितोड जावचे. पातोक आमचे सोडून दिवचे. पवित्र काळीज नाविताचे
लासोद्वेची आमची काळजा जेजू आमकां कुर्बावंताय काळी सोडून वावूंक दिताय तुका बापा पवित्र आत्म्याक वैभव महिमा सासना सासना मुझे सो तुमचेर घेयात आनी मुझे शीस लायात कित्याक हांव शांतांतल्यान काळजाचो देवा तुजे पुताचे काळीज आमचे पातकांनी विधले तातूंत मोगा शिमे नासली भांडारां दयापण आमकां तूं वांटताय तर आमचे भक्तीपणाचो मान तुका दिवन तेच बरोबर फावो ते फारीकपण दिवंक आमकां उपकार कर तेच क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं आमेन. जी कोणाची खाजगी मागणी आहात ती करच्यो ओगेपणान ह्या वेळार आमची जोड्याची मागणी ओगेपणान करची. R39 तुझ्या हातान उजवा तुझ्या हातान मोजो जेजू गाता तुका तेंकून विश्वासान जेजू दोरा तुझे बोरी उंचलोगोन काडून चोटा तुझ्या उतराक पाळो दिवन दोर्याक सोदा तुझी गोठाय म्हाका दी झुजा बेता
दुश्मन मुझे विराकुल माका बिरातना तुझो कुरिसुबारून जेसु एता तुझो पाटलाव सोदाकार जेसु मोचेबा तुझो आत्मा माकादी तुझो गोवाया तुझ्या मोकाळ बापाची जेसू माकावो Sodoizão Deus, Sodoizão de Achembo Povitnau, Sodoizão Jesus Nis Deu Anis Muniz, Sodoizão de Chenau, Sodoizão Chembo Povit Cariz, Sodoizão de Chembo Molik Rogot, Sodoizão Jesus Bovit Sacramenta Altara Velha, Sodoizão Deu Atmo San Buzonar, Sodoizão de Achimai Bagbagion Tanko Armari, Sodoizão Marisa Povitan Kotarin Gor Sambo, Sodoizão Marichão Odvont Kuriot Mesis Sargar Varon, Sodoizão Marichanão Tiang Quaran Mai, Sodoizão Bagion Zé Marisa Bo Nirmal Poti, Sodoizão Deu Tachem Burvian Boktantai. गीत घेऊया R38. तुझ्या हातां जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो
जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कुबो सोडवणेचो जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो